पडलो. दुसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या मिसाची तेसावां अशीं आसात. अर्गामिस्तिता लुसी डिसोजा सान सेबॅस्टियन पयलो वाडो. 57व्या जल्म दिसा संदर्भी अर्गामिस्तिता हेलेन डिसोजा सांजुजे पयलो वाडो. अर्गामिस्तिता आलेक्स रोड्रिगस लोरेटो. लग्नाच्या 10व्या वर्साच्या उडासाक अर्गामिस्तिता प्रकाश आनी ग्रेटा मोंतेरो नितेदार दुसरो वाडो. लग्नाच्या 6व्या वर्साच्या उडासाक अर्गामिस्तिता एडवर्ड आनी नातालिया सुजाता डिसोजा नितेदार पयलो वाडो. जल्म दिसा संदर्भी अर्गामिस्तिता विना आनी जॅनेट डिसोजा सांपेद्रू वाडो. देवादीन जाल्ल्या मेरी मोंतेरोच्या 6व्या वर्साच्या उडासाक मिस्तिता प्रकाश आनी ग्रेटा मोंतेरो नितेदार दुसरो वाडो. देवादीन लुसी आनी बर्ना डिसोजा आत्म्या मिस्तिता विन्सेंट डिसोजा आनी कुटाम नितेदार पयलो वाडो. देवादीन हेरल्ड डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तिता विन्सेंट डिसोजा आनी कुटाम नितेदार पयलो वाडो. देवादीन आल्बर्ट आनी कार्मेन कुटिनाच्या आत्म्या मिस्तिता विन्सेंट डिसोजा आनी कुटाम नितेदार पयलो वाडो. देवादीन झेवियर वेगसाच्या आत्म्या मिस्तिता नविशा आनी शान्वी डिसोजा भलायके माय वाडो. घरचाल मांव मिस्तिता मायकल सिल्विया डिसोजा नितेदार पयलो वाडो. देवादीन मार्सेल आनी हिल्डा डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तिता रिचर्ड आनी जुलिया डिसोजा वेलांकानी वाडो. देवादीन जेस्मिता प्रीती कोर्नेलियोच्या आत्म्या मिस्तिता लॉरेन्स कोर्नेलियो आनी कुटाम सान फ्रांसिसावे तिसरो वाडो. देवादीन मायकल डिसोजा आत्म्या मिस्तिता ग्रेटा डिसोजा आनी कुटाम सांजुजे दुसरो वाडो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ही तेसावां आमच्या मोतीन दवरता आसतना आज सगळ्या फिरगज कुटुंबा खातीर आमी मीस भेटयता. विशेष करून दोडतो संभ्रम येवकरिस्तसो तशेंच याज्ञीक संस्करणेचो ह्या जाकाच्या वर्दीचो उडास काडटा आसतना न्ही केवळ ह्या जाकां खातीर बघा सगळ्या पवित्र सभे खातीर मागच्या उडासान दवरा. ह्या 3 दिसांनी मागणें करता आसतना देवान आमकां हे वर्ते संस्कार फावो केल्ले खातीर ताका आमी अर्गां दिवया, तसो आमी उपकार बावडया. आमच्या सर्व याजकां खातीर आज या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमी सर्वांनी मोगाची सेवा दिवन एकामेका खातीर मोडोंक कृपा मागया आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे बलिदान आमकांच आमी भेटोवच्याक आमी आयती जावया. एक घडीभर मौन रावया. केला सर्व सुखींचो उडास कडून या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी आयतींग करया. पातकी जिणी वळखून संगता आमी म्हणया, हांव पातकीक सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगण्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवड अपराध. ह्या बसोब घेवन सदांच संकार मरिये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आणि आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बहुमुगाळ बापा आप कुशेन मरण सुसून आपणाकच पराधीन करूंक वेतले ते राती तुझे एकलास पुतान गड नसतलो मोग दाखोवन शिष्य संगतांनी माने जेवण केले आणि ते संसार सरापर्यंत नवे बलिदान कशे आम्ही करचे म्हणताने फरमायले. ते सुरातीच्या बहु पवित्र जेवणाक दिनवाशी काल सनम यांगा या वेळार एकठांय जाल्या इद्या वर्ता गुटांतल्या तुझे दैविक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भक्तीन आमकां पावो कर म्हणून मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजदूत चलयता ससनाच्या ससना ताणे आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो ते पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंशयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवीशी मारूंक जाय. आणि सर्वेस्पराचे नाव हांव वगळटलो.
म्हणजे सुम्या जिजून तो बरो दिन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हले, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उड्डासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हले, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. आता संपूर्ण तरान तांचो मोग कर दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतले. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीचय म्हूण सैतानान सिमोन इस्कोरियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्ले. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवाताई पाटी वेता म्हूण जेजू जाणून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकट न्हय. आपणा गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. तो जावन आसलो आर्चबिस्प विएटनाचो आर्चबिस्प फ्रांसीस झेवियर वॅन. आनी हाका 1963 इस्वेंत बिस्प जावन वेंचून काडलो आनी 1975 इस्वेंत विएटनामाचो आर्चबिस्प तो जालो. आनी ताच्या जिवितांत जाल्ले आध्यात्मीक जिविताचे गणित ताच्या बुकांत द टेस्टमनी ऑफ होप म्हणजे बरवशाची साक्ष म्हणल्यार त्या बुकांत ताणें बरयल्या. तो म्हणटा, आपूण आर्चबिस्प जाल्या थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका बंदिवान कर्ण 13 वर्सां हांव जैलांत एका काळोखाच्या कुडांत आसलो. पूण ह्या 13 वर्सां उपरांत हांव आजून जाल्यार एक गट आसा. हांव आजून जाल्यार म्हज्या आध्यात्मीक जिवितांत भलायके बरीत आसा जाल्यार एकच कारण हांवें जियेल्लें तें येवकारिस्त. हांव बंदिवानांत आसता आसतना थंयसर येवचो तो उंडो आनी म्हाका इल्लेशें पोट दूख आसा म्हणून हांव तांचे लागीं वायन आडयतलो. आनी तो म्हणटा, ताच्या सुत्रान तो म्हणटा, हे जैल जावन आसा म्हजें काथेद्रल. हांगासराचे सर्व बंदिवान म्हजी शेळयो आनी म्हजे आतस म्हजे आल्तार आनी त्या उंड्या आनी वायन आनी म्हजे मोतूस जावन आसा म्हजो मिसाचो ग्रंथ. आनी त्या मार्फत हांव हर एका दिसा मीस भेटयतलो आनी त्या मार्फत म्हज्या जिवितांत आध्यात्मीक जिवितांत आज घटाय आसा जाल्यार हाका कारण येवकारिस्त. ल्हान थंयसर ताच्या जिवितांत आमी पळयता शेळयांक तो सरयतलो आनी शेळयांचे जेवण वा शेळयेचे बली अर्पण तो थंयसर जेवण करतलो. तर आनी एक जेवण जावन आसा आबेलाचो भाव कायन शेतकार जावन आसलो. मसोत्तू म्हणल्यार त्या फेस्ता वेळार ताच्या शेतान जाल्ले ते फळ देवाक अर्पण थंयसर तो बली भेटोवन ते संभ्रम तो चलयतलो. हे दोनूय संगती आमी हेच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. पूण हेच्या वांजेलांत जुवांचो वांजेल आमी आयकलो. थंयसर आमकां आयकूंक मेळ्ळें एक महाजेवण आनी हे जेवण आमकां सर्वांक मेळ्ळें तें जेवण आनी तेच जावन आसा येवकारिस्ताचो संभ्रम. जुवांचो वांजेल अध्याय 13 ते 17 पर्यंत आमी वाचता. तर थंयसर त्या जेजून घडलेल्या जेवणा विशयांत आमकां सविस्तार वाचूंक मेळटा. ताच्या पयलें ताका एक प्रस्तावण जावन पळोवचें जाल्यार जुवांचो वांजेल अध्याय 2, 3 आनी 4 थंयसर आमी पळयतना फस्ट आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर जेवण जेजून 5000 लोकांक दिल्लें तें जेवण. जेजू 5000 लोकांक जेवण वाडटा आसतना त्या सगळ्या लोकांनी चिंतलें हो जावन आसा आमचो राय. हाचे सांगत आमी आसा जाल्यार आमी सुकेस्त आसा देखून जेजूक तें राय करून मुखार सरलें. पूण जेजू तांचे मदें तो सुकोवन थंय गेलो आनी मागण्यार तो पडलो. ताचे उपरांत आमी पळयता थंयसर मुंदारून जेजूचे घडीत सिनागोगांत जेजू सिनागोगांत आसता आसतना ताणें तांच्या त्या जुदे लोकांक शिकोवन दिल्ली
तुम्ही इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवांत येता आसतना मोइजेन तुमकां मन्ना खावंक दिल्लें. पूण ते मोइजेन दिल्लें मन्ना ते मोइजेन दिल्लें न्ही, बगार म्हज्या बापान देवान दिल्लें. देखून ते देवाचें खाण म्हणून तांकां ते म्हणटा आनी मुंदारून म्हणटा तुमकां आनी त्या मारिफात ते जियेतात. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो जावन आसा येवकारिस्त, हो जावन आसा जिव उंडो आमच्या जेजून घडलेलो. देखून जेजून येवकारिस्त घडता आसतना थंयसर 4 संगती तो सांगता. जेजून उंडो घेतलो, तो आशिर्वाद दिलो, तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक तो वांटलो. जेजून येवकारिस्त थंयसर उंडो घेतलो. घेवचें म्हळ्यार कितें? जेजूच्या जिवितान आमी पळयता ताणें थंयसर घेतलें शिसांक. ते शिस थंयसर पागी जावन आसलें, ते शिस समाजींत कीळ मट्टाचें जावन आसलें. पूण त्या शिसांक जेजू विंचता आनी तांकां थंयसर परिवर्तन आशिर्वाद दिता. जेजून विंचलें दुबळ्यांक, जेजून विंचलें पिडेस्तांक तांकां भलायकी दिली. जेजून विंचलें एकसुऱ्यांक तांकां इश्टागात दिली. हे जावन आसा जेजून घेतलो. जेजून घेतलो तो उंडो आशिर्वाद दिलो. पवित्र पुस्तकांत आशिर्वाद दिवचें म्हळ्यार परिवर्तन करचें. आशिर्वाद दिवचें म्हळ्यार बदलावण करची. कसली बदलावण? बदलावण हर एका क्रिस्तांव जिवितांत जो कोण जेजूक भेटलें थंयसर बदलावण जाली. जो कोण जेजू सांगात येवन रावलो थंयसर बदलावण आयली. हे जावन आसा बदलावण. जेजून उंडो घेतलो, आशिर्वाद दिलो आनी मोडलो. मोडचें म्हळ्यार हेरांक दिवचें. एक वस्तू, एक ब्रेड ते मोडल्या शिवाय दुसऱ्याकल्या दिवंक जायना. आयचे दुसरे घडीत जावन आसा जेजून ह्या जागी संस्कार घडलो. टोनी बेल्ला म्हणलो एक याजक, इटालियन याजक, तो मरण पावच्या आदी एक पत्र तो थंयसराच्या याजकां खातीर तो बरयता. आनी त्या पत्राचें नांव जावन आसा द स्टोल अँड द टवल. म्हणजे एक द स्टोल आनी एक तुवालो. थंयसर तो स्पश्ट सांगता, याजक बाबा, तूं जावन आसा स्टोल, कित्याक तुजें तूं स्टोल न्हेसताय. तूं स्टोल न्हेसल्या वरवीं जेजून कितें उगडासा करा म्हूण सांगलां तें तुवें करूंक आसा. आनी तुज्या जिविता मारिफात तुवें त्या क्रिस्ताक मोडून हेरांक दिवंक आसा. तूं एक तुवालो जावंक आसा. न्हयसर ह्या युकारिस्तांत वांटेली जावंक. बगार थंय तावन देवोन सकयल वचोन लोकां सांगाता जियोंक, लोकांच्या गरजेक पावोवंक आनी तांच्या आध्यात्मीक जिवितांत एक जावंक. तर आमकां कित्या खातीर एक याजक जाय? आमकां आज याजक जायचे गे? वय, आमकां याजक जाय. कित्याक आमी पळयता एक याजक मातेवाच्या सुवार्थ प्रमाणे अध्याय 3 वाक्य 18 थंयसर म्हणटा, हांवें तांकां विंचलां कित्याक हांवें तांणी म्हजे सांगाता आसच्याक आनी म्हजे सांगाता रावून तांणी भायर वेचाक आनी फळ दिवच्याक. तर एक याजक कोण? हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 म्हणटा, एक याजक जावन आसा लोकां मदलो विंचून काडलेलो. तो एक मनीस ताका अभिषेक करून देव ताका बळवंत करता. हो जावन आसा याजक, जेजू क्रिस्त तो मणयारपण. तर ताचें काम कितें? एका याजकाचें वावर जावन आसा, एका याजकाची सेवा जावन आसा येवकारिस्त भेटोवचें. कित्याक जेजून खाल्स घेतली आनी म्हळें, ही जावन आसा म्हज्या रक्ताची खाल्स, हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजून उंडो घेतल्या उपरांत आनी खाल्स घेतल्या उपरांत ताणें इतलेंच म्हणलें, म्हज्या उगडासाक. हर एका फ्रिगेज आसलें फंड आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार थंयसर आसच्या लोकांच्या गरजांक पावच्या खातीर. थंयसर तांचो हुस्को आसून तांच्या कश्टांत थंयसर एक घडी पावच्या खातीर. एक याजक आमी पळयता थंयसर आपणाचें जिवीतच त्या लोकां खातीर अर्पिता. देखून हे जावन आसा एक याजकपणाचें जिवीत. देखून एका याजकाक थंयसर आपोवणें मेळटा आसतना तो ताका आपोवणें मेळ्ळें न्ही घरा रावोंक. बघा ते याजकाक एक आपोवणें मेळ्ळें
खंयच्या एका फिरगजीक वचोन थंयसर सेवा दिवन त्या लोकां खातीर चिंतूंक त्या लोकांच्या आत्मी गरजा पावोवंक आनी त्या मारिफात थंयसर लोकांची अभिवृद्धी जावंक हो जावन आसा याजाक आधुनीक काळार देखून आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत हर एका दिसा याजका बसत मागया ताच्या किंवा एका याजका विशयान बरें उलोवया चडीत मापण आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या घरांनी एक देवापणे फुलोंदी जावन दी धार्मीक भाव धार्मीक बहीण जावंक मुखार येवच्याक सदांच आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया आनी हेच्या संभ्रमाचो तिसरो प्रमुख गणित जावन आसा जेजून नवो उपादेश दिलो कसलो उपादेश तो जेजून निमाण्या जेवणार आसतना थोड्याच घडयेन आमी हांगासर पळयता तो थंय तावन आपणाचो तो दोगलो वयलो दोगलो काडून पेंगटाक तुवालो रेवडोन थंयसर आसच्या शिसांचे ताणें पांय धुलें ह्याच म्हयन्याच्या एप्रिलाच्या 11 तारखेर एक महान गणित आमी आयकला पळयला वा तुमच्या व्हॉट्सअपांनी आयला आमचो पापा साहेबान सुडान गांवच्या प्रेसिडेंट तांचो राष्ट्रपती साल्वा किर आनी थंयसराच्या हेर तेगांचे पांयांचो ताणें उमो घेतलो कित्या खातीर पापा साहेबान त्या राष्ट्रपतीचो उमो घेतलो आमी पळोवंक गेल्यार सुडान गांवांत थंयसर सदांच झगडी आसली 2011 तांकां थंयसर स्वतंत्र राष्ट्र जावन थंयसर तांकां तो राष्ट्र मेळ्ळो पूण आमी पळयता 2 वर्सांनी 2013 वर्सा थंयसर झूज जालें आनी त्या झुजा मारिफात सदां 4 लाख लोक थंयसर मरण पावता आनी कितलो मिलिया लोक थंयसर कश्टाता थंयसर शांती समाधान नातलें पूण ह्या गांवच्यांत शांती समाधान आसा जंय म्हणलोचो संकेत जावन त्या राष्ट्रपतीच्या तो पांय धुता त्या मारिफात निमणो ब्रेस्तार तो आचरण करता पूण आमकां सर्व क्रिस्तांवांक म्हणयत एप्रिलाच्या 11 तारखेर ह्या वर्सा ताणें निमाणो ब्रेस्तार आचरण केलो एक नवो उपादेश दिलो कित्याक आमचो पापा साहेबा वाऱ्यार ना आमचो पापा साहेबा धरणीर आसा म्हणजे आमचो पाप साहेब आमचे मोदे आसा ह्या मारिफात ताचे जेजू क्रिस्ताचे जिवीत कितें म्हणून तो आमकां दाखोवन दिता देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे जिवीत जावंक जाय तें मागण्याचे आमचे जिवीत जावंक जाय तें सेवेचे तर ह्या तिसऱ्या घडीत मारिफात आमी इतले शिकया आमी क्रिस्तांव जावन आज आमी वाऱ्यार रावचे नाका आज क्रिस्तांव जावन आमी केवल एक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटिली जावन निमाण्या शुक्रारा एका दिसाक मिस इगर्जेक येवन थंयसर आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन जियोवचे नाका बगार हर एका संगतीन जेजू क्रिस्त येवकरिस्तान आमकां सकत मेळटा म्हणल्यार आमी समजून घेवया तितलेंच मात्र न्हय पापा साहेबा बरी आमी धरणीर जियोवंक आराम करया त्या दाळा मात्र आमी आमच्या घरांत आसचे समस्या आमी समजता आमच्या शेजाऱ्याच्या भावाची आमकां कस समजतलें त्या मारिफात आमकां क्रिस्ती जिवीत कितें म्हूण समजतलें तर मोगाळ भावण आनी भयणीनो आज निमाणो प्रेस्तार आमी आचरण करता आसतना येवकारीचो संभ्रम कितें म्हळ्यार समजत आसतना ह्या जागे संस्कार घडलेलो तो आसतना आनी प्रत्येक जावन एकामेकाचो सेवा करूंक नवो उपादेश दिल्लो आसतना आमी एकामेका विशयांत बरें चिंतया एकामेका विशयांत आमकां बरें करूंक तांच्या गरजा पावोवंक जावचें ना पूण एटलिस्ट हेरां विशयांत आमी बरें चिंतून तांचे खातीर मागोवंक आराम करया त्या मारिफात ल्हान ल्हान संगती मारिफात हेरांच्या गरजा पावोवंक आनी आमकां दिल्लो तो येवकारिस्त हांगास उरण आसतना बगार मिसाचे बलिदान जावन फाटी येत आसतना ते आमच्या कुटुंबांत जियोवंक आमच्या समाजांत जियोवंक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आदार जावन दी म्हणून आज आनी मुखल्या दिसांनी आमी मागया आमेन. No
सभेच्या वडिलांनी जेजू ख्रिस्त श्रेष्ठ गवळ्याच्या मेटाने चलवून येवकरिस्तांतल्या जेजूचे जिवीत आपणावन ताच्या मोगाक आनी सेवेक साक्षीशे जिवंक फावो कर म्हण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या गावांत आज एलिसांव जालो आसता आमकां बरे फुडारी लाभून आपलो स्वांत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरे मन रस म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. पवित्र येवकारिस्त आमकां एक कुटुंब जावं आपयतना आमची कुटुंबां वाडे आनी पिरगज माया मोगाची एकवटाची आनी समाधानाची जैसे कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर याजकांक प्रत्येक जावन पिरगज विगाराक आनी सहाय्यक याजकांक तुज्या मोगान आनी जतनेन सांबाळ. आपल्या याजकी सेवेन तांकां तृप्ती ददोसकाई आनी संतोष लाभय म्हूण बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजंतल्या सर युवसनांनी आनी भुरग्यांनी येवकारिस्ता मारिफात बोळ जोडून बरे रितीनी बांदून हाडूंक कुरपेन भर. तशेंच मिसांव वावट करच्या सर मिसांव परगटणारांक आशिर्वादान भर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बोर मावून रवी आमच्या खासगी गरजों बसो सोम्या लागी आमी मागया. आमच्या कुटुंबानसच्या उतरप्रायेच्या पिडेस्त बाबा बहिणी सोवडा समी कडया देव तांकां बऱ्या भलायकेन भरून दे. गांवांत तशें विविध गांवांनी पोटाच्या ग्रास खातीर वावरच्या कुटुंबाच्या संध्यांक तांच्या कामांत यशस्वी बरी भलायकी देव फावो करून दे. आमच्या कुटुंबांतल्या युवजनांक आनी भुरग्यांक बरें शिकाप आनी बऱ्या फुडाराचो वाट लाभून दी. आनी हांगा सरजो जाल्ल्या आमी हरी एकल्यांनी सुम्याच्या मोगाच्या स्पिरितान भरून येवकरिस्तान खरेपणी पात्र घेवन सुम्या बरी जावच्याक सुम्या आमकां फावो करून दे. हे मागणी आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. खंयसर ब्लॉक खाली आसात दय करून गवळीक परिशोधण्यांनी काणीक एकठांय करच्याक सहकार दिवचो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दोतोरा देव बापाक मानता तसलें जाम दे म्हण मागात.
आमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पळय सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बाबा जितले पोटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी समरंता तितले पोटी आमच्या सुरणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणे या सुरणेच्या गोठान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तयामी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपणच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बदली जावन भेटयलेली ताची कूट सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे बसत वारयलेल्या ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळ बरां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाची काळजान बहु दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता. तुजे कतोली पवित्र सभे खातीर आमी भेटयता तिका तूं राख आनी सांबाळ. अके पप्पे तुमेचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत पीटर पॉल आमचा गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तो खरो भावार्थ आनी सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आणि आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आणि खऱ्या देवा तुका वागणूक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आणि आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आणि तारण आम्हा सुमेस्तां लाभच्याक ते आमी समर्पिता. ओके पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी भोव पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे पासो पराधीन जालो. त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदां सांवकार माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे
जाकोब जुआंव थॉमास जाकोब फिलिप बार्तोलोमे मातेव सिमोन आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगान जुआंव आनी पावल कॉस्मा आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्षसाक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बाबा तुझ्या मनियरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमचे जेजू ख्रिस्तान आपल्या कुडीस आणि रक्ताचे बलिदान आपल्या शिष्यानी ते भेटोवच्या तांकां दिले त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासणाच्या कास्तींतले आमकां निवार आणि तुवें मिळसून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. देवा या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशीर्वाद घाल आणि तू मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकलाच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आणि सुमेस्त मनशाचे सोडून पसत कष्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा ताणे आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सरपदवेदरा देवा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणे उंडो मेळटलो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरी जेवण दोतोस ताणे आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली तुका नफ्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavar to so good per go to young. बाबा आम्ही तुझे मनियर आणि तुझी बरजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणासो पुन्हा जिवंतपणाचो आणि सर्गास सोडण्याचो आम्ही भक्तीपणी उगडास काढता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवेत सोंड आणि सुरणाची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुझे दयाल दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवंशाकरा आबेलाची देणी बाबा त्याच्या बापा अब्रामसो यज्ञ आणि तुझ्या ह्या जाका मेलकी सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदरा बापा तुझो दूत हे बलिदान सरकार तुझ्या मुखार बरोवन आम्ही कालतेपणी मागता. अशे हे वेदी वयलेली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत सेवंतल्या आम्हा समेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भवार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यात आणि विश्रवांत आसात. तांकां आणि क्रिस्ता ते मेल्लेल्या समेस्तांक तुझ्या गोपांत उजवाड सुख आणि शांती मेळो. आणि आम्हा पातक्यांक तुझे अगणित काकुळचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका.
पूण आमची फातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मातियास बार्नाबास, Inas Alexandre, Marceline Pedro Felicita Perpet, Agatha Lucia, Agnes Cecilia Anastasia, ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्षकांच्या आणि सोमेश तुझ्या भक्तांच्या जम्यात आमकां एकठांय कर. ख्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशीं तूं सर्वेस्परा हे सर्व रस रसून जिवान आनी आशिर्वादांनी भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू तोय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत वेळार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुटबंदरा जेजू ख्रिस्तूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना संगत आमी म्हणुया. आमचो बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकिल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां दाडलें पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दयकरुण्याचे वितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरगशानत रक्तिलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटे आनी सर्व आकातांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे न्ही, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवास. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितरेचे बाग म्हाका पवना, ताका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जीवनात तू आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवन आमकां भरताय तशेंच सर्गींच्या जीवनांत वांटो दी तुज्या सस्नाक दोशी म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी दय करून बसा. तशेंच दनपारां 12 वरार इगर्जे भितर कुर्साची वाट आसतली. सांजेर कुर्साची वाट आसची ना. फाल्यां आराधनाची मांडावळ अशी आसा 6 तावन 7 वरां पर्यंत फिरगज याजाक बेथेल कॉवेंत वेदी सोव्याक आनी मरियाड सोडेलिटी. 7 तावन 8 इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट. 8 तावन 9 नित्यादार पयलो आनी दुसरो. सामिंगेल पयलो आनी दुसरो आनी क्रिस्त प्रसाद वांचे विशेष म्हणयारी. 9 तावन 10 जेजुराय सांत पेद्र सांत पावल पयलो आनी दुसरो आनी बागेवंत कुर्सा वाडो. 10 तावन 11 सांत सेबेस्त्यान पयलो दुसरो आनी तिसरो आनी पवित्र काळजा वाडो. सक्रमेंतांत हजरसच्या बहुस्वादिक जेजू आमी तुका नमस्कार करता. हो थोडो वेळ तुज्या संगतपणान करसूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयची ही सांज भोव पवित्र. ही सांज जेजू तुवें तुज्या लागशिल्ल्या शिश संगताक करसली. ह्या पवित्र संजेर
तुवें तुझे मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक खाण आनी पिवान जावच्याक येवकरिस्तोचो संस्कार घडलोय. शिसाचे पाय तुमच्या मुखांत्र माया मोगसो उपादेश तुवें दिलोय. हे म्हज्या उगडा साकरा म्हणल्या उतरा बराबर निमाणे जिवान दिसपडते आचरण करूंक याजकपणाचो संस्कार तुवें घडलोय. जेजू, या सर्व देण्या खातीर आमी तुका अर्गां पटयता. आयची सांज तुज्या जिवितांत भोव कश्टांची. या संजे सुमयांतून गेत्सेमनी मळ्यांत रगत गमेलोय. तुज्या मिसावांक म्हूण आपयल्या 12 शिसां पैकी एकल्यान तुका उमो दिवन पराधीन केलो. तरी तुज्या मोगाचो शिस म्हूण विंचलेल्या पेद्रून तुका 3 फावटी नेगार केलो. उरिल्ले सर्व तुका सोडून पडले. शिपायांनी सोराक धरचे बरी तुका धरलो. नीती सभे हुजी तुजी जडती चल्ली. तुजे विरोध फडकिरी रुजवात मांडली. जेजू, आमच्या खातीर तुवें कश्ट सोंसले. इसाया प्रवाद्यान सांगचे बरी, देव तूं तरी मनशांनी तुका पयस केलो. कोणेच तुजी बेपरवा केली ना. तुवें आमचे खातीर कश्ट सोंसले. आमच्या दुखीचो भार तुवें तुज्या खांदार घेतलोय. आमच्या अपराधांक लागून तुका वितलो. आमच्या पातकांक लागून तूं कश्टलोय आनी तुजेर पडलेल्या कस्ती वरवीं आमकां सडवण लाभली. मोगळा जेजू, या संजेच्या वेळार हांगासर आमी उबी आसा. तुजे संगता या गेत्सेमनी मळ्यांत आमी आसा. त्या गेत्सेमनी मळ्यांत सुमया तुजे कश्ट नियाळच्याक आमी तुजे संगता आसा. या तुज्या कश्टांच्या संजेर तुजे तान आमी पळोवन धांवचे ना. तुका आमी नेगार करचे ना. बगा, तुज्या कश्टा मरणांत एक सता आनी तुका आमचो संगास बतयता. तुजो मोग करता. दायकन बसात. मगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, या पवित्र राती जेन्ना जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत थंयसर मागता आनी त्याच सुमयाच्या कश्टा मरणांत भागीदार जावच्याक आमी हांगासर आसा. सुमयाचे आटे विटे गेत्सेमनी मळ्यांत ताणें काडिल्ले कश्ट आमी नियाळता. ताचे घाम कितें आसात रक्ताचे थेंबे जावन पडटसतना सुमया सांगता आमी आसा. ताका नेगार करचे ना. ताचे तावन आमी पयस वचोचे ना. देखून आमकां आमी सुमयाक समर्पण दिवया. सगळें आमचें जिवीत सुमयाक समर्पया. ह्या वेळार आमी गांवचें तें गीत सगळोच जेजूक समर्पिता. कुशीन सर्व हांव ओपसिता सदांच मोग करून ताचेर पात येवन ताचे थंय हांव जियेता. आनी खंडीत हें समर्पणाचें गीत आमी गायत आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकांच त्याच सुमयाक आमी समर्पया. सगळें आमचें कुटुंब, सगळें आमचें कितें आसा, सगळें आमची कुटुंबाची हर एक आसांद्यांक आमचे कश्ट, आमचे दगदवणी, पयशांची अडचणी जावं पुरो, मानसीक समस्या जावं पुरो, मतीची विराराय जावं पुरो, कुडीची प्रासान जावं पुरो, कुटुंबांत कामनातले वरवीं आसले कश्ट जावं पुरो, वा हेर सबार समस्या म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत आसात मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हे सगळे सुमयाक ह्या वेळार समर्पण दिवया. सुमयाच्या कश्ट सांगता म्हजे कश्ट मेळोन या गेत्सेमनी मळ्यांत म्हाका ताका समर्पया आनी गावया सगळोच जेजूक समर्पिता.
द्या. गेसेमनी मोळ्यांत सुम्या संगत आमी आसाव. सुमी आमचे मुखार दिंबेर पडून मागते आसा आणि त्या सुम्याक सांगात दिवन आमी आसा. मगाच्या भावानो आनी बहिणीनो, सांपेद्रू सांगता, तुमच्या खातीर पयले क्रिस्तान कश्ट सोसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी सलचाक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी सबार पोवटी गेसेमनी मोळ्यांत रिगोंक आसा. कश्टांचो निराशपणाचो जागो म्हूण आमी चिंचे नाका. ताच्या की सट जावन हांवें देवाक भेटचो तो जागो. कित्याक त्याच गेसेमनी मोळ्यांत दिंबेर पडून जेजू ताच्या बापा लागीं, ताच्या बापाक तो उलो मारता, बापा लागीं तो उलयता. देखून जेन्ना म्हज्या कश्टांच्या गेसेमनी मोळ्याक हांव पावत आसतना दिंबेर पडून बापाक हांवें उलो मारूंक जाय. जेजू म्हजे सोबे आसा म्हणले ती पातयेणी म्हज्या काळजांनी आसूं दी. कित्याक गेसेमनी मोळो जावन आसा म्हजो कुरीच, म्हजो कश्ट वोवंक बोळ जडचो तो जागो. खंडीत जावन म्हज्या जिणयेंत, आमच्या जिणयेंत कश्ट मेळटा आसतना सुम्यान आमकां राखला आनी सांबाळला. पिडेशिडेंतले, वायटा विघ्नांतले, कश्टांतले सुम्यान म्हाका आनी तुमकां राखला. मगाच्या भावानो आनी बहिणीनो, आज म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी रगत वाळटा तर हांव उस्वास काडूंक शकता तर, आनी म्हज्या दोळ्यांनी हांव देखूंक शकता तर, म्हज्या कानांनी हांव आयकूंक शकता आनी म्हज्या खातींनी हांव स्पर्श जोडूंक शकता तर, म्हज्या हात पांयांनी हांव सोलोंक शकता तर, आनी म्हज्या बोटांनी हांव जेवंक शकता तर, म्हज्या जिबेंत रूस घेवन म्हज्या पोटाक हांव खाण सेवता तर, खंडीत जावन देवान म्हाका निर्मिल्लें तें निर्मोणें आनी ह्याच खातीर देवाक जावं अर्गां, ताका जावन आराधन, ताका जावं होगळाप. कित्याक जर सुमी आमचे सोबे आसा आमकां कितेंच बेना. कित्याक मागल्लें ताणें आमकां फावो केलां. आनी खंडीत जावन म्हज्या आनी तुमच्या जिणयेंत आजून पर्यान सुमयान जेन्ना हांवें गेसेमनी मोळ्यांत कश्टान आसता आसतना सुमयान म्हाका आनी तुका राखला आनी सांबाळला. हे सर्व कृपे देण्याचो उडास आमी काडया. देवाक आमी अर्गां दिवया. तुज्या पुताक ताणें आमकां दिल्ल्या पसत ह्या संदर्भात सुम्याक आमी अर्गां दिवया. एक घडीभर मावून रावया. उडासाक आमी हाडया की तें सक्कड बरेंपण सुम्यान आमच्या जिणयेंत केलां. जावं पुरो आमच्या ह्या वर्सा आमच्या घरांनी काजारां जाल्लीं वा आमच्या घरांनी घरांत व्हंकल जाल्लें, नव्या सांद्याचें येणें जाल्लें जावंक पुरो, जावं आमच्या ह्या वर्सा एक नवें जिवीत म्हाका फावो जालां. आस्पत्रेंत हांव आसतलो पूण पिडेशिडेंतल्या सुम्यान म्हाका राखला. शेळींतलें, तापांतलें, विशेश तकली पडापडांतलें सुम्यान हें सगळें म्हाका बरेंपण करून दिलां. ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक बरें शिकपाक मोत ताणें दिल्या. बरें काम जावं गांवांत वा परगांवांत सुम्यान आमकां फावो केलां. हे सक्कड देण्याचो एक घडीभर उडास आमी काडया. विविध व्यक्ती मरिफात सुम्यान म्हाका आजून राखला आनी सांबाळला. कश्टांत सांपडटा आसतना, फोंडांत हांव पडटा आसतना सुम्यान म्हाका उखल्ला. एक्सिडेंटा वरवीं हेर कशेंय मारेकार पिडा म्हजेर येता आसतना सुम्यान म्हाका राखला आनी सांबाळला. ह्या सर्व कृपे देण्याचो आमी एक घडीभर उडास आमी काडया. देवाक आमी अर्गां दिवया. सुम्याक ताणें आमकां दिल्ल्या पसत अर्गां दिता तुका सुमिया.
आनंदा गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा देवाशी मान तुझे उपकार तुझो भाव भला व्हडा आनंदा गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा सगळी गडबार साडून संवसाराक आयलोय देखून तुका सोमिया तुसार बरोवन आमची सडवण केली देखून तुका सोमिया गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा देवाशी मोल मुझे उपकार तुझो वावर भला व्हडा आनंदा गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळजा मुगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो गेसेमनी मोळ्यांत सुम्या सांगता आमी आसा आमी सुम्याक सांगला आमी तुका सांडून वेचे ना पेद्र बरी आमी तुका नेगार करचे नांव सुम्या पण सबार पोटी म्हज्या जिणयेंत हांव सुकोन पडटा माट मंत्राच्या पाटल्यान हांव येता कित्याक सुम्याचेर म्हाका बरोबर वचना विविध सैतानाच्यो वाटो हांव धरता आनी ह्या वेळार सुम्याक हांव नेगार करता पवित्र येवकरिस्ताचेर म्हजो बाबार्थ उणो जाता आनी ह्या वेळार सुम्याक हांव नेगार करता आनी जेन्ना देवाचे उपादेश हांव मोडटा आनी त्या वेळार सुम्याक हांव नेगार करता मगाच्या बाबांनो आनी बहिणीनो म्हज्या आनी तुमच्या जिणयेंत सबार पोटी सुम्याक आमी नेगार केला ताचे तावन आमी पळोवन धांवल्या पेद्र बरी आमी ताका नेगार केला हे घडीत उडास आमी काडया जावन बरो म्हज्या बाटल्या जिणयेंत सुम्यातावन हांव पयस गेला आयताराचे मीस सुकलां जावंक पुरो वा सदांच्या मागणें करचें कितें आसा वा घरांत कितें पवित्र पुस्तक वाचचें आसा आनी त्या वेळार हांवें सारक्या रितीन तें करूंक ना आनी ह्या खातीर सुम्याचें बक्षणें ह्या वेळार आमी मागूंक फावो विविध कारणां खातीर सुम्यातान हांव पयस केला जावंक पुरो सबार पोटी हांवें मागिल्लें म्हाका मेळनातलें तवळ म्हज्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर भुरग्यांच्या कामा खातीर हांवें मागिल्लें तें म्हाका मेळोना जावं पुरो म्हज्या भलायकी खातीर हांवें मागिल्लें तें म्हाका फावो जावना आनी ह्या वेळार सुम्याक हांव शिरापलां मागिल्लें म्हाका मेळोना म्हण हांव सुम्याक दुर्सोला ह्या घडीत एक घडी बरुडास आमी काडया म्हणजे जिणयेंत सुम्याक हांवें दिवचो तो फावो तो मान हांवें दिवंक ना ह्या खातीर सुम्याचें बक्षणें आमी हर एकल्यांनी मागोवंक फावो आमची जबाब सुम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूट आमची कर मोगाळा जेजू पिलातान तुका नाखुशेन मरणाचें फर्मान दिलें सत सारकें जना जायनासतना आनी तिचें फैसल दिल्ल्या खातीर हेरांच्यो खबरो केल्ल्या खातीर हांव तुजें बक्षणें मागता सांगता म्हणया सुम्या काकूत आमची कर मोगाळा जेजू म्हज्या मोगा खातीर तुजो कुरीस होवंक तयार जालोय म्हज्या जिवितांत कश्ट पिडाशिरा येताना तुजी मांडावळ जना जायनातल्या आनी सुरसुरल्या खातीर तुजें बक्षणें मागता सांगता आमी म्हणया सुम्या काकूत आमची कर ह्या प्राचीत काळार म्हज्या अस्कत सैमा वरवीं म्हज्या कुडीचो भगणांचो आनी सोवायांचो गुलाम जाला ह्या खातीर हांव तुजें बक्षणें मागता सांगता आमी म्हणया सुम्या काकूत आमची कर मोगाळा जेजू म्हज्या कुटुंबांत गांवांत आनी समाजांत एकामेकाक सांगता भाव बांदवपणान जिवंक हांव सुकोवन पडल्या खातीर हांव तुजें बक्षणें मागता सांगता आमी म्हणया सुम्या काकूत आमची कर
मनशा कूड तुवें दिल्लें देणे हे समजन आसतना हेरांच्या कुडीक फावो तो मान दिनातल्या खातीर आनी आमची कूड पवित्रपणी सांबाळूंक सुकोन पडल्या खातीर हांव तुजें बक्षणे मागता सांगता म्हणया सोम्या काकुतांची आमचें जिवीत ह्या संवसारांत क्षणीक हे समजन आसतना हंकारान रागान मसर आनी स्वार्थान भरिल्ल्या जिविता खातीर जेजू हांव तुजें बक्षणे मागता सांगता म्हणया सोम्या काकुतांची जेजू तुवें ह्या संवसारीक कुर्ड्यांक दोळे दिले मन्यांक उलयशें केले आमचे दोळे आनी आमची जीब वायट पळोवंक वायट उलोवंक वापरल्या खातीर आमी तुजें बक्षणे मागता सांगता आमी म्हणया सोम्या काकुतांची एकामेकाचो मोग करा म्हण तुवें शिकयलाय म्हज्या सुवायट साली वरवीं म्हज्या नेसना वरवीं म्हज्या देखी वरवीं सबार पोटी हांव म्हज्या पेलाच्या पटणेक कारण जाला ह्या खातीर हांव बक्षणे मागता सांगता आमी म्हणया तुज्या आवयक तुवें सगळ्या संवसाराची आवय जावन दिलय आमच्या आवय बापायक वडिलांक आमी फावो तो मान दिवंक सुकोन पडल्या ह्या खातीर आमी बक्षणे मागता सांगता आमी म्हणया सोम्या काकुतांची तुज्या शिसांचे तुवें पाय धुले हेरांची सेवा करूंक तुवें शिकयलें आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत गरजेंत आसल्यांची सेवा करूंक अवकाश लाभल्या वेळार हांव फाटीं सरला ह्या खातीर बक्षणे मागता सांगता आमी म्हणया सोम्या काकुतांची खंडीत जावन सोमी आमच्या हर एका पातकांक बक्षणे दितलो आमच्या पातकां तो पुसून काडतलो आनी आमकां वैभवान भरतलो आनी हो बाबार्थ हो बरवसो मगाच्या बाबा भयणीनो म्हाका आनी तुमकां आसा आनी ह्या खातीर हर एक फावटी जेन्ना कुमसराच्या सक्रामेंताक आमी वेता तवळ सोम्याचें बरेपण आमी बगता तसो मोग ताचें समाधान आमच्या काळजा मनांनी येता आनी ह्या खातीर त्या बक्षणे दिल्ल्या देवाक आमी वंदन करया वंदन जावं वंदन जावं वंदन जावं सर्वेस्पराक वंदन जावं सर्गरायाक वंदन जावं हें गीत आमी गायत आसतना आमच्या पातकां वळखून ताचें बक्षणे मागिल्ल्या आमकां ताणें दिल्ल्या बक्षण्याक आनी ताणें दिल्ल्या शांत समाधानाक आमी ताका वंदन आमच्या बातकां खातीर जेजू कश्टता जेजून आपल्या मोगाचे लक्षले म्हणले केल्ला सर्व आनी जेजूक सांडले तर आमी आतां ह्या पाशवाच्या वाटेर ताच्या संगता सोम्या संगता रावतल्या म्हणून बसोवया तुमचे जबाब जेजू हांव तुजे संगता रावता जेजू हांव तुजे संगता रावता शिपायानी तुका सरापरी धरण कैदी करताना जेजू हांव तुजे संगता रावता अपराधी म्हूण तुजी केळकुळां करताना जेजू हांव तुजे संगता रावता तुजे शिपायानी तिंपी वडोवच्या वक्ता जेजू हांव तुजे संगता रावता प्रधान याजक आनी शस्त्रां मुखार तुजी जडती चलतना जेजू हांव तुजे संगता रावता तूं देवनिंदा उलयताय म्हूण थारायतना जेजू हांव तुजे संगता रावता
आमच्या खातीर तुवें लोकां मुखार अपमान निंदा भोगतना जेजू हांव तुजे संगता रावता जरबनाचे मार तुजे कुडीर पडून तुवें गायोवच्या वखता जेजू हांव तुजे संगता रावता खांड्याचो मुकुट तुज्या मस्तकार संसूच्या वखता जेजू हांव तुजे संगता रावता पिलातान तुजे वयर मरणाचें फर्माण वाचच्या वेळार जेजू हांव तुजे संगता रावता रुकाडाचो बरादीक कुडीस तुज्या खांदार तुवें घेत आसतना जेजू हांव तुजे संगता रावता आमचे खातीर तुजे अमोलीक रगत वारयत आसतना जेजू हांव तुजे संगता रावता कुर्साचें पैंड समकून तुका कश्ट मारतना जेजू हांव तुजे संगता रावता कुर्साचें वजन ववंक त्राण नासतना तूं सपंदा पडचे वेळी जेजू हांव तुजे संगता रावता शिपायानी तुजे हात आनी पाय कुर्साक केळावच्या वखता जेजू हांव तुजे संगता रावता बुकेन आनी थानेन कुर्सार वळवळच्या वखता जेजू हांव तुजे संगता रावता मरणाच्या आकलासान तुवें तुज्या बापाक बोब मारच्या वखता जेजू हांव तुजे संगता रावता तुवें कुर्सार तुजो प्राण करच्या वेळी जेजू हांव तुजे संगता रावता मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो सोम्या संगत आमी रावता म्हणल्यार आमी बासयला खंडे जावन आयची ही रात भोव पवित्र मागण्यान मौनपणान कुर्सोवच्याक मात्र न्हय आसतना पाल्यांच्या दिसा कुर्साची वाट करून सोम्याच्या कश्टांत आमी सोमकोवच्याक सोमी खंडे जावन म्हाका आनी तुमकां आदार दितलो सोम्याच्या कुर्स सांगाता आमचे कुरीस खंडीत जावन आसात कश्टांचे कुरीस जावं कुरीस पिडेशिडेचे जावं कुरीस कुटुंबांत पयशांच्या अडचणाचे जावं कुरीस आमच्या शिकपाचे जावं कुरीस आमच्या घरांनी आसत्या पियेवण्याचे हे सगळे कुरीस घेवन सोम्याच्या कुर्स सांगात आमी सोमकोवया आनी खंडीत जावन आमचे 12 अधिक कुरीस जेजू हाडू करतलो आनी त्यास कुर्साक वेंग मारच्याक सोम्या सांगता सोमकोवच्याक सोम्याचो आदार ह्या वेळार आमी मागया थोड्याच घडयांनी हो पवित्र सक्रामेंत आमी विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या मानान दमास्काच्या सत्रेस सांगता व्हडा वैभवान हो पवित्र सक्रामेंत आमी विशेवाच्या आल्तारीक व्हरत आसतना आमी हांगासरच मौनपणी रावया आनी जेन्ना पवित्र सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीर इगर्जे भितर गेल्ल्या उपरांत जर आमकां वेळ आसा तर सोम्या सांगाता थोडो वेळ थंयसर इगर्जेन करसोवच्याक आमकांच आमी आयतीं जावया मात्र न्हय आसतना पल्यांच्या दिसा सगळो दनपारा पर्यंत थंयसर आराधनाक मागण्याक पवित्र कुमगार थंय विशेवाच्या आल्तारींत आसतलो He